रोडाची ऑर्डर आहा टेक्निकल स्ट्रक्चर रोड वायडिंग येता ते आमकां सगळ्यांनी हें करूं ना ते ऑलरेडी आमी प्रोसिजर केला कोणा कितें खायचे करून मागीर आमी हायकोर्टाक धाडून दितले सेकेंड थिंग गार्बेज इशू आमचे थिबेतले मेन रोडाक कोण गार्बेज उडयना आमी कलेक्शन करता आमचे एवरी डे कलेक्शन करता आमी 16-17 मध्ये कलेक्शन करता हे जे पण भायले हितूंतल्यान विलेजींतल्यान येताना कामां वचपी आसतात कोण म्हापसा वचपी पणजे माडे हे काडटात पोटली उडयतात चली आमी जायते जाणां फायन मारलेली आहा हे फावटी आमी कॅमेरा इन्स्टॉल करपाचें आहा स्ट्रीक एक्शन घेतलें आमकां आमचो गांव थिवी गांव इश्यू आमी टेक्निकल मनीस न्हू जेन्ना आमचो प्रपोजल हो ग्रावंडाचो ग्रावंड रेडी जालो म्हणून बिलाचो टायम येयलो तेन्ना आमचो जो इंजिनियर आसता कॉन्ट्रेक्टर आसता ते आमकां ग्रावंड जालो म्हणून लेटर दितात आपणाची सर्टिफिकेट दिता आनी बाबा हे वर्क एज पर हेचे टेंडरा प्रमाणे हो ग्रावंड जाल्लो आहा तेजो पेमेंट करचो पडटा ते हेचे प्रमाणे आमी तो पेमेंट तेंचो केल्लो आसा आतां आमचे ग्रामस आहा ते मिटिगेशन करता तो सारको जावना आतां आमी परत सुपरवायझरी कमिटी मिटींग घेवन कितें विशय आहा ग्रावंडा पासत ते मांडलेले आनी तेंच्यांनी सांगलें आमकां सगळें एक आमकां हें करून दिल्या वॉकिंग ट्रॅक तो आमचो PWDन केला तेचो विशय आमकां कांय ना आमी ताका पेमेंट करूंक ना ग्रावंडाच्या हेका आमी पेमेंट केला तो ग्रावंड म्हणटा सारको जालो वयर सकयल आहा ते कॉन्ट्रॅक्टराक ते इंजिनियराक आनी आमची सुपरवायझिंग कमिटी आमी मेंबर 4 तारीख आतां म्हणजे सप्टेंबराची आमी थरयला तांकां सगळ्यांक आपोवन ते विशय आहा बरेंच तो सारको जावना जाल्यार म्हाज्या आतां टमाक हांव कितें आहा ते म्हाज्या ग्रावंडा पासत तो भुरग्यांचो फ्युचर कोण फुटबॉल खेळून वयर सरता क्रिकेट खेळून वयर सरता कित्याक म्हाज्या गांवाचे ग्रामिस्तान जावं ग्रावंडाचो विशय आहा वचून आमी सॉल्व करतले आनी न्याय दितलो म्हाज्या हे घराक तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।